Sangkustani sutatuka Uskya kotit sutatuka Ushal ponat sutatuka Sogle korit sutatuka Isa faturu detana Kalzat leut kasotam Aicha disa jesor buzo Duka dunia te bitoita Songkostani sotatuka Uskya kotit sotatuka Ushal ponat sotatuka Sogle korin sotatuka Ais Kirit Bashin Magung Laila Rina Fernandez Belsauntan Monica Rodriguez Pasot Muriel Gonçalves Arporatan Rui Gonçalves Sanche Pasot Vinisha Braganza Mapsatan Fibiana Pasot Fibiana Luis Gonçalves Morgonche Rumaldina Pasot Sandra Animario Pereira Kirit Bashin Magung Laila Clarinda Pasot Melbourne Dias Melbourne आणि त्याच्या घराब्यापासून मागूंक लायला आणि त्याच बरोबर माएस्ट्रो सांतियागो गिरेली हांच्या पासत फ्रांसिस्का दिनेज कुर्चोर येतान मागूंक लायला लेस्टर फेर्नांडीस आनी घराब्या पासत सारिता फेर्नांडीस वेर्नाथान मागूंक लायला दामासानिया पासत सावियोना वास्कुतान मागूंक लायला आपणाच्या भयणी पासत चिगोर बेस्त आसा कार्मिना बारेटो ओल्ड गोवाथान मागूंक लायला लॉरेट हांचे पासत मारियो पेरेरा सांत इनेस्तान मागूंक लायला मारियो आनी गोराब्या पासत ह्या सगळीं तें आमच्या मनान धरून तेच बरोबर दुसरे जायते जाण आसात कितें भाशेन पात्रांगला वरवीं तांकां आनी ताच्या गोराब्यांक राख म्हूण मागूंक लायला ही सगळीं तें आमच्या मनान धरून आता मिसांत आमी वांटो घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सोबे आसूं बाबानो आनी भयणीनो हे पिडेक लागून आमी सगळीं भियेल्यांत जायते दुबाव आमच्या भावार्थाचेर पासून जायते दुबाव आमच्या मनांत उप्रासतात तरी आसतना आमचो भावार्थ अखंड भावार्थ देवाचेरूच आसा आमी देवातान आयल्या आनी देवाशी परत वेतल्या असल्या भिरांकूळ दिसांनी आमचो भावार्थ आमी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचेर दवरून जियोंक तो आमकां आस्वासन दिता भियो नाकात संवसार सोरो पर्यान हांव तुमचे सांगाता आसा जेजू आमचे बरोबर सदांकाल आसा तो आमकां आपल्या जिवान शांतीन आनी मोगान भरता दर एका मिसाचे भेटेंत जेजू आमकां आपल्या सांगाता घेवन बापाक अर्पिता आमकां गोठाय आनी बोळ दिता आनी अदीक करून हे पिडेन कोश्टवलोल्यांक बुजवण आनी पेकोवणी फावो जावंक आमी मागुया आयज फातिमा सायबिणीची परब पिडेस्तांची आस्कारीण ती तिचे विनवणेन मागुया आख्ख्या संस्काराक पेकोवणी फावो जावंक ओगेपणान आतां आमच्या ओगेपणान ह्या मिसांत वांटो घेवंक आमची तयारी करुया हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता
मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. कोण दुखेस्त आसात, कोण दुयेंत आसात, तांचो आमी खास आतां उगडास करुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी ओतम्यांची भलायकी दी आनी बागीवोन नित्य आंकवार मारयेचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणांचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो पवित्र आत्म्या सांगता तुजे ताई जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सगळ्या राष्ट्रां मदें तांचे कुल ना वाडगें जातलें आनी सगळ्या लोकां मदें तांची संसद. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडलोली संसद अशें तांकां पळयतात तितली मान्य करतली. हांव सर्वेस्परा सवें कुशालकायेन मुरगोडटा आनी म्हजो आत्मो म्हज्या देवा सवें संतोशान भरला. फुलांच्या जेल्यान नेटलेल्या एका न्हवऱ्या पोरी आनी भांगरान श्रिंगायलोले एके होकले भाशेन ताणें म्हाका न्हेसयली. तारणाच्या आंगोस्त्रांनी आनी प्रामाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गुटलायली. जशी जमीन झाडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बियां किल्लून वयर सरतात, तशेंच सर्वेस्पर राष्ट्राचे नदरे मुखार प्रामाणीकपण आनी वाकांनी किल्लून वयर सरोशी करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. आयक दुवे चोत्राय दोर म्हज्या उतरांक कान दी. आयक दुवे चोत्राय दोर म्हज्या उतरांक कान दी. आयक दुवे चोत्राय दोर म्हज्या उतरांक कान दी. तुजो गांव लोक विसर आतां. तुज्या बापायचें घर सोडून ये अशें तुजे सुरोपायेक बुलतलो राजा. तुजो पोती तो ताची सेवा भोक्ती कर. जबाब. आयक दुवे चोत्राय दोर म्हज्या उतरांक कान दी. अलंकारांनी शिरगायलोले येता राजाची धूव. चोलयो कापडां तिची, भांगरान बसयलेल्या मोत्याचे जोरीची. राजा सोशी तिका वतात, तिच्या सांगाता कुवरणीचो होल. जबाब. आयक दुवे चोत्राय दोर म्हज्या उतरांक कान दी. आनंदाच्या संतोशाच्या उल्हासांनी तांकां व्हरतात. राजाच्या मंदिरान कुवरणी प्रवेश करतात. तुज्या पुर्वजाच्या जाग्यार तुका आतां मेळटले पूत. सगळ्या संवसाराचो अधिकार
ताचे आदीं करतलोय. जबाब आयक तुवे सोत्राय दोर मोच्या उतराक कान दी. उद्गार. Sporak sójszó, sorve sporak sójszó, sorve sporak sójszó, sorve sporak sójszó. Aki poví soba, ekul solto uzma. Soglean to shipota, ito ikwotraka. Solves sporak sójszó, solves sporak sójszó, solves sporak sójszó, solves sporak sójszó. सोदवे स्पोर तुमचे सगळ्यांसू. तुमचे सव्यासू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजू उरपोजी लागीं उलयत आसतना लोकांच्या जोम्यांतल्या कोण एकले बायलेन व्हडल्या ताड्यान ताका म्हणलें, तुका सांबाळलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिलें तें ओरडें भागी. पूण ताणें म्हणलें, देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती अदीक भागी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावानो आनी भयणीनो, हें किरीत नवें आमी सुरू केलां, कारण जायतीं जाणां आमी, जायतीं जाणां न्हय सगळींच आमी ह्या दिसांनी भियेवून आसात. कोणाक कितें जातलें अशी आमची कल्पना चलतात. आनी जशें आमी सुरवातेच्या उतरांनी म्हणलां, आमी दुबावंक लागल्यांत जायते फावटी. आयचें शुभ वर्तमान आमकां तीर सांगता, देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती अदीक बागी. देवाचें उतर आमकां धीर आनी घोटाय दिता. देवाचें उतर म्हणल्यार कितें? उतरान ह्या पवित्र उतर जें आमी आतां आयकलां, जेजू आमचे थंय उलयता, आमकां मार्गदर्शन दिता, आमकां घोटाय दिता. आनी ह्या दिसांनी पास्कांच्या काळार तर आमी आसा, जेजू जायते फावटी ते घाबरलेल्या शिसांक येवंक सांगता, भियो नाकात, हांव तुमचे सांगाती आसा, भियो नाकात. ते भियेल्यात. जेजू आमचे बरोबर आसलो, आतां खंय वेतलो? सजमोनांत. ही सगळी कल्पना आमचीच. जेजूची उतरां आमी आयकुया, भियो नाकात, हांव तुमचे सांगाती आसा. जावं मेलेलीं जावं जिवीं, आमी सदांच देवाची. हो जेजू ह्या पवित्र मिसांत, आमच्या गाडसांत, आमच्या कुडींत येता. ह्या उतरा वरवीं तो आमकां मार्गदर्शन दिता. ताचेर आमी बाबाड दवरुया. जेजूचें उतर आयकून, जेजूचें उतर पाडून ह्या दिसांनी आमी आमच्या जिविताक घोटाय घेवया. आयज फातिमा सायबिणीची परब आमी मानता. 100 वर्सां आदीं 3 धाकटुल्या भुरग्यांक ती दिसली, कारण त्या दिसांनी असलोच काळ ह्या संवसारांत आयलोलो. आनी जेजून आपले आवयक पाठोवन त्या काळार 100 वर्सां आदीं लोकांक घोटाय दिलेली. तेच सायबिणीच्या आस्कारीपणान
आमी मागणें करूया ह्या मायाच्या म्हयन्यांत केरीत भाशेन तेरसाचें मागणें करून हे पिडींतले वाटावंक देवा लागीं आमी मागुया. भयणीनो आनी भावांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्रसभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मायेतान जोल्म घेताना तिचें आंकवारीपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी ताका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास कोत्ता आनी तिचें दिनवासणेचें गीत गावन तूं खोनवाडाय तुजी खोनवाडाय आमी वाखाणटा. शेकान शेक प्रितुमींचेर कितलीं वोडतीं तुजीं विजमिता. सर्व काळी मनशांताय कितली अप्रिमीत तुजी दोयाडाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणींचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशीं देवदूतांचो दोलबार संतोसान तुका वाखाणटा सर्गार. ताचे वाखाणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून हीं देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कोशेन कोश्ट म्हण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट आमी परगोटुया. सुम्या जेजू, तुझें मरण आमी समोरुमताव, तुझें पुनर्जीवनपण आमी परगोट्टाव, तुझे येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणांचो बोरवांसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकलूत कर. जायतो लोक ह्या दिसांनी आमची घरचीं शेजारी मरून पावल्यान तांचो आमी उगडास करुया. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती जुजे, भाग्यवन धर्मदुतां आनी सर्व काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताईं पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बोरवाशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. शांती तुमचे सवे आसूं. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती.
शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सोगलीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्यां घेवंक मागणें. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच साजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजोच हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवंक हे वेळार हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव आमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटां. तुजे सरशिल्लो कोड सोडूंक केदींच म्हाका निर्मी नाका सायबा. आमेन. प्रार्थुया. थोडोच वेळ ओगेपणान देवाचे उपोट बेसांव खातीर आमी दिनवासुया. जेजू आमच्या काळजांत येता, आमचे बरोबर रावता, आमचे बरोबर चलता, आमकां घोटाई दिता. काकूत सारा देवा, आमी भोव असोक्त भुरगीं तुजीं देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमचे असोक्तायेंत आमकां बोड दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटोय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू वरवीं. आमेन. किरीत मागणें ही पिडा नोपयत जावंक. भोव मोगाळ आनी काकूतसार देवा, तूं सदांच आमचें बरेंपण आशेताय. ह्या दिसांनी सगळो संवसार काळुकांत आनी भिरांतींत बुडला. आमची काळजां भोव दुखेस्त जाल्यांत. लाखांनी आमच्यो भाव भयण्यो हे पॅन्डेमीक पिडेक लागून अंतरल्यांत आनी तेवन ओदीक पिडेंत कोश्टवतात. बाबा, आमी ल्हानविकायेन मागता तांकां तुजी पेखवणी फावो कर. आनी आमी आजून तुज्या आदीन आसां, पूण आमचो फुडार काळुकांत बुडला असो दिसता. आमी कालतिकायेन प्रार्थना हे उदुरुस्ताच्या वेळार आमचो बाबार्थ आनी मोग तुजेर बापा ओदीक तीर आनी गोट कर आनी आमचे पयली भिरांत आनी खोंत पयस कर. आमी सरपटून मागता हे मारेकार पिडेचें मोड पयस कर आनी आमकां पेखवणी फावो करून काळजा मनाची शांती दी. अशें नव्यान आमी तुजें मोगाळ आनी दोयाळ आसणें अणभवून आमी एकामेकाच्या उस्क्यान आनी मोगान जिवूं. आमच्या देश कारबाराची मनां उजवाडाय. तांणी आपल्या पोरजेक बरें आसा तेंच करूंक आमच्या हॉस्पिटलांनी आनी हेरां जाग्यांचेर पिडेस्तांची तरेकवार सेवा करतल्यांचेर सुभापणी तुजो आशिर्वाद घाल. आमची सर्गीची आवय पिलार सायबीण, बागयोंत फ्रांसीस शावियर, मिसांवाचो आस्कारी, बागयोंत जुझेबाज गोंयचो पात्रोन आनी आमचो मोगाचो आस्कारी मान्य भोव तागनाचे विणवणेन हे आमी नम्रतायेन मागता. आमेन. आयज ब्रेस्तार देखून मान्य भोव तागनाचे उपकार मेळूंक मागणें करुया. सर पदवीदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडणे खातीर तुजी बांदावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी हेच खातीर तुज्या वेंचून काडिल्ल्या सेवकां उदेशी ओचुऱ्या लेगून करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान्या भोव तागनेल एक नमणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता.
आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्याभोंत आग्नेलाच्या बागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान आमी मागता तशेंच आतां मान्याभोंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या उन्नत बरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार इल्लोसो बेडोगीच रावन आमच्यो गरजो किरीत भाशेन ह्या पिडयेंत मरून गेल्यान तांकां सासणाचें सूख कश्टवताल्यान बुजवण गोठाय ओगेपणान आमी मागुया आनी आमी आमा समेस्तांत देव राखूं सांबाळूं म्हूण मागुया. एक कोणा कशी फावो कर म्हूण आमी विनयता सांताचो मान मेळूंक मागणें. ओ गणीत काकुदिशा देवा सरपोट पडून तुज्या पांयां सरशीं आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्याभोंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगड परगट येवदेशी हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. जायत्या लोकांनी मागले म्हणून हें नोवेन आमी सुरू केलां. आयज पयलो दीस 8 कोंकणी भाशेन मीस आसतलें, 9 इंग्लीश भाशेन आनी 10 हिंदी भाशेन सदां GCTVचेर आनी आमच्या पिलारच्या युट्यूबाचेर हें मीस आसतलें. सगळीं आमी एकामेकाक आदार दिवन ह्या संकटाच्या काळार देवाचेर पातयेवन देव आमकां निवारतलो. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमकां तूं सांडूं नाका. ह्या परदेसान आमकां स्वर्गांत तुजो आदार. हे गोंय आमचें बाकीचें उचा मोलाचें देणें. Padanelace paine alonda kabagele. Padanelace paine alonda kabagele.